हाय गायज, गुड इव्हनिंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहाय नो बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आज झाले 4. आता बाय स्वतः इथे सकाळी चाललोले थिंगा मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबराकडे लायट हा काय म्हणून सुजन सांगला येस लायट हा म्हणून. सो आता इथे आम्ही 4 झाले. ओके बाय स्वतः कित्याक मागीर थिंगा बारीक बारीक काम आसता न्हू, सो तेका लागून. ओके मेट तुमकां मागीर. सो गायज आमके दो पावली ओके द कुकोले गेलेली मातशे वेपार हाडपा. म्हाका उगडां आसना वाटे हाडपा. सो ओके सो बाबा के सो मागीर वचून येयलें. आतां आदोन दवरलें शिता तें सगळें काल हांवें सगळें रांदलो न्हू. शीत भायर मारलें हांवें तें. आज फ्रेश शीत दवरला. हल्लोलें हा मॅरिनेट करून दवरलेलें सगळें चिकन बिकन हा. डिपान मारलोलें चिकन. सो ते आयसाचें न्हू आयस पॅड आहाय न्हू ती आहलोलें फ्रिजीन आमकोडे आहाय आयस पॅड. सो ते आयस पॅडाचेर चिकन दवरलो तें बरें आहा. सो तें मॅरिनेट करून दवरलां आतां न्ही. सो तें फ्राय कोतोलें. बाबाक घेवन येचें सायकलींग आयिल्लें. सायकल कोता आनी आयज त्या फुडसा फेस्त दिसता हेजी दिश्टी पडटा तें हें कोता न्हेसोयता. डोंट गेट वेट. फुडसा फेस्त आयज. इट्स ओके फेर गायज येचे आठ मेट तुमकां आज जाले 7 आनी हेचे हा बाबा बसयला आनी न्हांवोन येयला आनी म्हाजें ना साप मन ना ब्लॉग करपा ना कितें करपा अशें मनूय येयना. जीव नाकोसो जाला आयज सारको काशीर टायर्ड. बायकीन जायना दाडो वता. कारू बरी कारान तरी तितू टायर्ड ना. ड्रायवींग करून मागीर म्हाका कितू टायर्डनस दिसोना. टायर्ड जायना ड्रायव करून बाय. पण हांव स्कुटरीचेर फाटल्यान बसोन येवपा म्हाका कडेन जायना बाबा. आख्ख्या काबार जाता दाडो वता आनी हांग सगळें ओके कितें जाता तें कोणा. शीत रांदलें कोडीक जाली. चिकन मॅरिनेट करून दवरला तें तापोवपा उरला आनी थोडीशी चोरस कोतोलें पोतून ना पायपी हेल्थ आनी मेट तुमकां मागीर. ओके आज जाले 10:30 जाले आनी हो चोय भोंवता कार्टून आमचो. आनी आमगे दो मदर इन लॉ सांगताली आयज सो हाल लायट ना हूंय हाल्या लायट ना हूंय हाल्या 9 ती 5 लायट ना. म्हाका हितू बेजार येयला सांगो तुमकां. लायटी लागून आमी हिंगची थिंगा थिंगची हिंगा जंपींग जॅक कशें चालू आनी लेट मॅसेज येयली ती आतां लेट येयल्या मॅसेज की लायट कितो लयता तोच जाणा. लायट थोडो रोप आहा तो हातीन धुवपाचो फुगो घालून दवरला तो हाल उठोन धुतो मागीर सुशेगाद. सो स्पिन कोन्न आसतना सुकोक घायल्या भायर सुकता कित्याक हो तितू होर आहा. आनी फावंड इट गिफ्ट ब्रिक गाडा मोबायल रे. सो मिशिनान आहा तो आयज राती सोड हांव धुवन काडटा कित्याक कालची बांदची आहल्यो धुवपाची. रूप तर हांवें धुवन हातीन धुवन सुकोक घालून हांव गेलोलें सो हें ना हातीन धुवपाक घायला आनी आतां पयलीं बांदचेर धुवन काडा मागीर रोप धुवन काडा. सो ती म्हणल्यार रोप धुवन काड हाल मिशीन हें ना आनी लायट ना पोतून. सो मागीर तो थिंगचो थिंगा उरता आनी ट्रॅवलिंग वचून खुंयसून येयले जाल्यार रोप सुबेज जाता न्हू. सो तेका लागून कालचोय आहलो थोडोसो मागीर दिसाचो उरलोलो दिसाचो रोप. सो तेका लागून सो रोप धुवन काडटलें आयज सायतभर. अशें म्हूण आमी जागी आसताय सकाळीं 4 बार आमी जागी आसताय. मॅफी चोयता गेमी लागोन आमी जागी आसताय. मुखार तो न्हिदले शिवाय म्हाका न्हिदो मेळना. तेका लायटी गे जाल्यार तेका जंप पडना आनी टी व्ही स्लो भायर लायत जाल्यार तो उठ्ठा आनी म्हाका कितेंय चलता कशेंय न्हिदता. आतां पाव आडवलोलो पोतून वयता थिंगा स्पेस ना न्हू मोदें. सो थिंग आडवलो खंय हांव तिन्ने हांव आयडोन न्हिद म्हळ्यार हिंगा आडवलो
आनी आयज मनूय ना अशें ब्लॉग करपा अशें मनूय अशें ना आतां हाल्यांचें कितें जाता कोणा शॉपिंग उरला आमगे थोडेशें मारगांव पिकल्स बी तो कितें व्हरता पळय तें उरलोलें सो कितें प्लॅन आसलोलो आमगे ऑलरेडी प्लॅन आसलोलो की हाल्या मारगांव वयता म्हूण शॉपिंग इवनींग टायम सकाळीं फुडें हांव म्हाजें सगळें काम करता म्हणून सगळें उरलेलें गरजेचें आहा तें आनी पार हाडला तो ते गेलो बी जाग्यार दोतो म्हणून सकाळची सेकेंड फर्स्ट हाफ कित्याक आज तेणें म्हाका काणाक सांगलोलो बॅगांतलो बी मुयाचे हिंगा खूब प्रॉब्लम आहा हिंगा मुयो रोखड्यो येता चोणे बायना उदकाक आयला आनी तेतून धोबो दवरला आतां चोण्या बायना आख्खी मुयो येयलो आहा तेका लागून चोवया कशें कितें जाता तें हाल्या चड्डी सो तुनू कंटिन्यू करतलो कित्याक हो काय व्हडलो ब्लॉग जावपा हाचो कांय व्हडलेशें ना सो तेका लागून हाल्या चोवया कशें कितें जाता तें कशी गरमी आमी बेर कोता काय परतून वयताय जाण कोण कितें जाता म्हणून सो गायजाचे हात मेळटा हो चोय बाब न्हिदलो सो बेश्टो न्हिदोना तो तेका मोबायल दिलोलो आनी बसयलोलो कार्टून चोय म्हणून की हांव मागीर रोपडून काडटा मानशेर धुली आनी मागीर चादर धुवपा जालें पयचे भायले बेडा वयले ते पावस पडलो न्हू सगळो वयलो तो हें कसपो पडलो भायले बेडाचे चादर हांवें काडून दवरलेलो काल धुवपाक सो काल आमी कितें जालें लायट ना म्हणून घार गेली न्हू आनी सो आयज हात धुले तें धुत म्हणल्यार तूं बस आहा म्हण मोबायल घेवन ते कोण आहलो मागे मोबायल पूण ते कोण आतां कोणा मोबायल आहलो तोय म्हाका सिटी दिना डॅडी गेलो म्हणल्यार मॅफिगे मोबायल आहलो दिसता ते कडेन मॅफिगे मोबायलानूच स्क्रिनींग मातशें कट पडला सो तेगे हाती बेश्टो रडो लागलो आसा बेश्टो न्हिदे येयला म्हण रडटा बेश्टो तापयलो धरून कित्या रडटा कितें इरिटेट कोता म्हणलें मामा काम करूं जाय मामा तेशी वयता न्हू मामा येतली रोखडे अशें म्हण हाती भोगूत जाला म्हणल्यार तितलो सिटीत धरून आनी असो कांय जावना म्हणलें तुगे हाती बेश्टो आतां म्हणल्यार न्हिदे येयला न्हू म्हणल्यार बेश्टो इरिटेट जाता आसलो कितें हांव भायर वयता म्हणल्यार आपल्याकूय भायर येवपा जाय अशें जालें रब करूं लागला दाखोय म्हणल्यार चोयलें म्हणल्यार कट पडला हाती सो तो कट पडलो तो हांवें चोयला आयज जाल्यार कट पडलो बाबा कांय जालां जात बरो आयज लायता कितें लायता वता म्हणलें तुका ना आनी मागीर तरी दुखोता मागीर टॉर्च लायटी सगळी पेटयले तरी काळोख पडटा आनी लायटी पेटयले आनी टॉर्च मारलो मोबायलाचो पयल्यार कूस स्क्रिनीचे मोबायलाचे कूस कशें पोक करून आहलो चेड्या बेगीन हांवें तें म्हाका नाकश्योय बारीक दवरता न्हू सो तशेंच अशें करून दिना आहलो हात उडूंक लागलो दाखयत ना आहलो सो अशें करून ते कूस काडले गेले हातीचे हांवें मागीर आयस लायलो वखद लावपा दिना म्हणल्यार मॅफीन सोरो बोटो लावपा सोदता कितें इन्फेक्शन बी जायत जाल्यार कोण वचची न्हू सो मागीर रडोन न्हिदलो इकरा न्हिदलो म्हाका अशें जालें की तशें जाता केन्ना हांव रातचें काम करूं म्हाका दिसता हाल्यांचें काम आयजूच हांव जेन्ना करूं सोदता आनी ताका मातसो ग्रांटेड घेता पळय हांव म्हणल्यार ग्रांटेड कशें जालें मागीर तें ग्रांटेड म्हणल्यार तूं मोबायल घे आनी बस हांव रोखडें येता मागीर काम करूं सो तें कितें ना कितें जाता आतां मागीर काम म्हाज्यान आतां करून हाल्या करूं जायना कित्याक तर रोप धुवपा जाय आतां म्हणल्यार हांव रोखडें येवपाचें उदीक सोडपाचें सेमी ऑटोमॅटीक न्हू ऑटोमॅटीक मशिनाचेर बरें जाता थिंगा धुलो सुकलो सेमी उदीक सोड हें करून हांव रोखडें वयता येता तेगे हें जालें सो सामकें हें जालें मन मागेलें तें कितें जाल्यार न्हू म्हाका हें जायना भायर जावं तो रोप खंय जालें म्हाका भायर जावं कित्याक गेलो तो रोपा बगले तूं सोडून दी आहलो तो रोप थिंगा अशें पूण करून काडटा न्हिदोला आतां सो आयचो ब्लॉग हांव हिंगा एंड कोत्ता हाल्या हांव चोयता कशें कितें जाता तें मेळटा तुमकां हाल्याच्या ब्लॉगान तकली चलोना तेका लागोन ओके